तुझ्या नावान सोम्या भक्ती नावी आयल्या भेटूच्या आमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान सर्गी मन्नान आमकां तूं पोसाय हुंड्या वयल्यान तुका दिता जिविता काळान दादोस करता तुजे थंय आमकां एकवटायता तुज्या नांवान सोम्या भक्ती नावी आयल्या भेटोवच्याक आमकां बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर धन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो पवित्र पुस्तकांत पोरण्या तशें नव्या सल्ल्यांत लग्ना बांदाचो महत्व उखलून धरला अब्राम प्रवादी न्यायकर्त सांपावलो अशें साबार व्यक्तींनी विशेष रितीन काजारी साक्रामेंता वरवीं एक पवित्र कुटुंब बांदून हाडूंक उलो दिला आयचे सुवार्तेंत जेजू मोयजेच्या नियमशास्त्रांक कायद्यांक रेगऱ्यांक मनशापणाचो अर्थ दिवन आनी त्या परी जिवोवंक उलो दिता आधुनीक काळार विविध माध्यमांक लागून काजारी जिणेचो अर्थ आनी पवित्रकाय पयस जाल्या तर हे मिसाचें बलिदान भेटयतना आमच्या कुटुंबांनी सोडदोड माया मोग एकवट पसरचे हातेर आमी जावंक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागया आमी केल्ल्या सगळ्या पातकांचें बक्षणे मागुया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सोबुद्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सोगल्या उत्सव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वर्सां येवन सदां संवार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर तुमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोम्या काकुळट कर सोम्या काकुळट कर प्रार्थुया पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्यास मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक बर आनी अशें तुवें बसयिल्लें दायज आमी जोडुशें कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन जोशवाच्या पुस्तकांतलें वाचप
जोशवान शेकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मालगाड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकारांक आपयलें आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशवान सगळ्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमच्या पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करतले. ह्या पुर्वजां पैकी अब्रामाचो आनी नाहोराचो बापोय तेरा एकलो. हांवें तुमच्या पुर्वजा अब्रामाक न्हंयचे पलतडी तावन भायर हाडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतलो बोवाशें केलें. हांवें ताची संतत वाडयली आनी ताका इजाक दिलो. इजाकाक हांवें जाकोब आनी एसाव दिले. हांवें एसावाक सेईराचो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ती खातीर दिलो. जाकोब आनी ताचो पूत इजिप्ताक गेले. हांवें मोयशेक आनी आरोनाक धाडलें आनी इजिप्ताक आनी हांवें थंय केल्ल्या विचित्र कृत्यां खातीर वरवीं शिक्षा लायली. उपरांत हांवें तुमकां थंयसो भायर हाडलो. हांवें तुमच्या पुर्वजांक इजिप्तांतले भायर हाडलें आनी तुमी तांबड्या दर्या कडेन आयल्यात. पूण इजिप्तगार आपल्या रथां आनी घोडे सावारां सवें तांबड्या दर्या कडेन पर्यंत तुमच्या पुर्वजांची पाट धरून आयले. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी सोरेस्पराक बोब मारली आनी ताणें तुमचे आनी इजिप्तगारां मदें एक दाट दुवरी पडशी केली आनी दर्यो पाटी वसासो करून ताणें तांकां बुडयलो. हांवें इजिप्तान केल्ली ही सगळीं कृत्यां तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखल्यांत. उपरांत तुमी जायतो काळ अरण्यांत वस्ती केली. तेन्ना हांवें तुमकां जॉर्दनाचे पलतडी आशिल्ल्या अमोरितांच्या देशाक व्हेले. ते तुमचे कडेन झुजाक देवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातांत घालें. तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो, कित्याक हांवें तुमचे पासत तांचो नाश केलो. उपरांत मोआबाच्या राया जिप्पोराचो पूत बालाक इस्रायला विरोध झुजाक देवलो. तुमचेर शिराप घालचे खातीर ताणें बेयोराच्या पुता बालामाक आपोवंक धाडलें. पूण हांव बालामाक आयकलो ना आनी ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो. अशें हांवें तुमकां बालामाच्या हातांतलो निवारलें. उपरांत तुमी जॉर्दन उतरल्यात आनी जेरिकोक आयल्यात. जेरिकोचे निवासी तुमचे कडेन झुजले. तेचपरी अमोरीत, पेरिजीत, कानानीत, हितीत, गिर्गाशीत, हिवीत आनी जेबुसीत हेय तुमचे कडेन झुजले. पूण हांवें तांकां सगळ्यांक तुमचे अधीन केलें. हांवें तुमचे मुखार गांजील मुसांक धाडले आनी तांणी दोगां अमोरीत रायांक तुमचे मुखले धांवडयले. हें काम तुमचे तालवारीन वा तुमच्या दोणव्यान केल्लें न्हय. ज्या देशा पासत तुमी वावंट काडूंक ना तो देश तुमकां दिलो. तुमी बांदून नातिल्ल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात. तुमी रुतां करूंक नातिल्ल्या दाका आनी जैतुना मळ्यांतले तुमी आतां खातात. देवाचें उतर हें, देवाचें उपकार. ताचो मोग मितमेर नातलोलो. ताचो मोग मितमेर नातलोलो. सोरेस्पराक दिनवासा कित्याक तो बरो, ताचो मोग मितमेर नातलोलो. देवाच्या देवाक अर्गां स्तुती करा, ताचो मोग मितमेर नातलोलो. दनयाच्या दनयाक दिनवासा, ताचो मोग मितमेर नातलोलो. ताचो मोग मितमेर नातलोलो. अरण्यांतल्यान आपल्या लोकांक ताणें वाट केली, ताचो मोग मितमेर नातलोलो. बळिश्ट रायांक ताणें मारून सोडली, ताचो मोग मितमेर नातलोलो. श्रेश्ठ राजांचो ताणें संहार केलो, ताचो मोग मितमेर नातलोलो. ताचो मोग मितमेर नातलोलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia.
देवाचें उतर मानून घेया, मनशाचें उतर तें न्हय, बगार देवाचें उतर तें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. तो वेळ थोडे फारिसेव जेजू सरशी येवन ताका पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयत गी. जेजून तांकां जाप दिली. आरंभाचे रसनारान तांकां दादलो आनी बायल कन्न रसलीं अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो. तीं दोगांय एक जीव जातलीं. देखून ह्या फुडें तीं दोगांय बगार एकच. त्या पासत देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं. ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एका दादल्यान वेगळासराची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयेत म्हण मोयजेन कायद्यानिशी परवणगी दिल्ली कित्याक. जेजून तांकां जाप दिली. वय तुमी तुमच्या कुशेचे देखून मोयजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण अरंभातावन अशें नातल्लें. हांव तुमकां सांगतां, जो कोण व्याभिचाराचे एकेच एक कारणा शिवाय आपल्या बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका शिस म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजर जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हें उतर सक्कडी मानून घेशेनांत. जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र तें घेतीत. आसात थोडे हिजडे जल्मातावनूच अशे आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गींच्या राजा बसत आपणाकच हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, मातेवाचो 19 अध्याय. आनी थंयसर फारिसेव एक सवाल काण घेवन जेजू कडेन आयल्यात लग्ना संबंदा विशांत. आनी जेजूची शिकवण आमी मागीर पळोवया. पयले मोगाच्या भावां भयणीनो, आतांच्या काळार लग्ना संबंद आमच्या कुटुंबांनी कसो आसा. समिक्षा आमकां अशें सांगता, अमेरिकांत 100 कुटुंबां खाजर जाल्यात तातूंत 50 वेगळासार आशेतात, वेगळासार करून खाण घेतात. समोर दोवंटो 2011 इस्वेंत थंयसर 2 जिल्ल्यार मिलिया थंयसर लग्ना भेद जालो आनी लग्नांत डिवोर्स जालो. येदी व्हडली खबर.
तर मगाच्या भावां भयणीनो, आमच्या गांवांत कशें, आमच्या गांवांतय आमी कांय उणें म्हूण सांगूंक जायना. कितल्योश्यो केसी आतां इगर्जमदेच्या कुर्तींत आसात. तांकां वेगळासर जाय, डिवोर्स जाय म्हणून आशेवन मागोवन गेल्यांत. कितल्योश्यो केसी पुलीस स्टेशनांत, कितल्योश्यो कोर्टी आमच्या सिवील कोर्टींत अशें जावनूच आसा. पूण आनी एक खूस ताची आज आमी आयकोवया. ती जावन आसा आतांच्या पाव साहेबान सांगच्या प्रमाणे तें संतोशाचें मोगाचें कुटुंब बांदून हाडचें. तो मोगाचो संतोश कुटुंबांत सागचो जियोवचो आनी हो संतोश दुसऱ्यांक पासारचो दिवचो. तर कुटुंबांत दोन तरांची आमकां पळोवंक मेळटात. एक कांय समाधान ना काजारी जिवितांत, आनी एक तराचें कुटुंब तांकां संतोश, लग्ना जिविताचो संतोष, कुटुंबा जिविताचो संतोष ती भोगतात आनी पासारतात, जियेतात. हें आमी पळयता. आतां हाच्या फाटल्यान तर आमी पवित्र पुस्तकांत कितें सांगलां तें पळोवया. जेजूच्या काळार मोइजेन कितें इल्ली सोडदोड केल्ली त्या विशयांत लोक चर्चा करनस आसलो. मोइजेन म्हणलें खंयचेंय एक ऑब्जेक्शनेबल म्हळ्यार कितेंय एक वायट एकल्याच्या बायले थंय दिसता जाल्यार ताणें ताका सोडयेत. एक सोडपत्र नादर जाल्यार एक चीट बरोवन दिवन तूं म्हजी बायल न्हय म्हणून तिका घरांतून भायर धाडयेत. कित्याक मोइजेन ही चीट दिल्ली? कित्याक म्हळ्यार फाल्यां त्याच दादल्यान तिका म्हणूंक जायना तूं घर सोडून धांवलाय अशें म्हणून ताका फाटीं आपोवन ताचेर बलात्कार करूंक जायना. कित्याक ताचे कडेन चीट आसा, चेडवा कडेन या बायले कडेन. तें स्वतंत्र आतां ताचें स्वतंत्रताय दिवच्या पासून मोइजेन म्हणलें ताका चीट दी बरोवन, तुका नाका जाल्यार म्हणून. पूण हांगा तावन जेजू फाटीं वेता आनी फाटीं थंयसर तो वचोन सांगता देवाची मांडावळ मात्र अशी न्हय, देवाची मांडावळ अशी न्हय. आनी देवाची मांडावळ कितें जावन आसा? ती जावन आसा दादल्यान आनी स्त्रियेन तांकां ताच्याच सारक्याचे आनी स्वरुपाचे रसल्ल्यानी त्याच मोगाच्या संबंदांत त्या देवान तांकां दिल्ल्या त्या मोगाच्या संबंदांत जियोवचें. हें देवाची मांडावळ. आनी हो लग्ना जिविताचो संतोश भोगचो आनी तातूंत संपूर्णताय जोडची. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, कितें जालें इतलेंच वेळ वेता येता मनशाची अस्कतगाय चडली. आनी ह्या अस्कतगायेंत एक व्हडलें वायट जेजूच्या काळार दिसून आयलें. कितें म्हळ्यार सगळो दादलो प्रधान, सगळ्यांनी दादलो प्रधान. दादल्यान पुरो सांगिल्ल्या बरी, बायल एक कितें म्हणटा आमी एक उपयोगाची वस्त मात्र, दुसरें कांय ना. जाय जाल्यार हाडचें, नाका जाल्यार तो सोडचें. असलें जिवीत थंयसर वाडोवन आयलें. आनी जेजू म्हणटा देवाच्या मांडावळी प्रमाणे ह्या सारकें न्हय. ती दोगांय समासम, ती एकच, दोगांय ताच्याच सारक्याचे स्वरुपाची, दोगांय एक सारकी. ती दोगांय एक जातात. एक जावन जियोवचें देवाची मांडावळ. थंय व्हड आनी ल्हान कांय व्यत्यास ना. थंय मोग आनी मोगाच्या संबंदांचो संतोश हें मात्र थंय तें आसत जंय, दुसरें कांयच ना. जेजू आमकां सांगता. आनी तीच शिकोवन आतांचो पाप साहेब उखोलन धरता आनी आमकां परतून सांगता ह्या मोगाचो संतोश आमच्या हर एका कुटुंबान भोगो जाय, तो जिये जाय. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, जर अशें जिये जाय जाल्यार
इल्लेशें कितें सोडदोड करूंकच पडटा कुटुंबा जिवितांत. थंयसर एकामेकाक दोगांयनी आसा तशें खाण घे जाय. आय एक्सेप्ट यू जस्ट एज यू आर. तूं आसल्या बरें तुका हांव खाण घेतां. तुजें कश्ट, तुजें दूख, तुजी अस्कतगाय, तुजें बरेंपण तुका आसल्या बरी हांव खाण घेतां. एक्सेप्ट दी अदर जस्ट एज दे आर. तें पयलें गरजेचें आसात. आनी ताच्या उपरांत आमी गरज पडटना त्या प्रमाणे एकामेकाक प्रोत्साहन दिवचो, आदार दिवचो, एकामेकाचें बरें चिंतचें, कुमळ करचें, एका मागण्याचें घर करचें अशें त्या कुटुंबांत आसूं जाय. सोडून हें करतलें बोगसाणें. हें सकट सांगता मेळोन थंयसर तें कुटुंब संतोशाचें भागी सोबीत जाय. देवाक आमी आजर गांदिता आमची कुटुंबां सडावत असल्या संतोशांत आसात अशेंच उरों आनी अशें आनीक चड संतोश आमच्या कुटुंबांनी येवन थंयसर हें बरेंपण पासारूंक आनी देवाची ती सारक्याचें आनी स्वरुपाचें म्हणलें त्या संतोशांत जिवचें म्हणलें भाग सगळ्यांक पासारूंक तांकां फावो जावं आनी आमकांय तें भोगूंक फावो. हेंचो सुम्या कडेन आज प्रत्येक तरान आमी मागया. जीवन मुझे सुमिया वो ते देने मका सो सारिया होइना सावे करे बलिदान पाकी चिड़े मुझे जीवन मुझे सुमिया वो ते देने मका सो सारिया होइना सावे करे बलिदान. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागा. हे तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहिमेक आमच्या नक्या पयस उपचात वाक सरस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन तुमचो आमच्या हातांत घालताय. तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय भारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर कळ्यांनी सर थंय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो थारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं अवकार मुरयेच्या उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
दळपरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय उंचरगी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पूंची तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा Howarth so good for God to young. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सुम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सोडवण्याची काल्सका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्म दोतां आनी सौर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सो वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमकां रचल्ल्या देवाची मांडावळ आमचे थंय विचित्र जावं लग्ना बेसांत या दुसऱ्या रितींनी तांणी ताका आमी मोगान बापा म्हणलो मारता कितें गरज आसा ना ही सादता तर ह्या वेळा आमचे काळजांनी मनां देवा थंय उबारुया जेजून शिकयलां त्या मागण्या आतां धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां काळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीचें भाग
आनी आमच्या सोडवणदाराचे येशू क्रिस्ताचें येणें बुरवशानत रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ओ जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन सोमी म्हाका आपोवन व्हरता सोमी म्हजो कवळी कांयच म्हाका उणेना 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 म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता सारक्यानी नीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी म्हजो कवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो कवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो कवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो कवळी कांयच म्हाका उणेना
प्रार्थया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां थारण मेळूं आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी चिरायेन जियो हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. Băgând cu să-ți curvei râmca, ce tu am, ce desmantli, Papa ce ptace ne puită, ce navi. Amen.